मार्च 2019 जाल्ल्या 12वीच्या परीक्षेचो निकाल 30 एप्रिलाक जाहीर करपाचें गोंय शिक्षण मंडळान थारायलां. मार्चांत जाल्ल्या 12वीच्या परीक्षेक जाले 8,568 जाल्यार चलयो 9,308 मेळून सुमार 17,876 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. निकाल जाहीर जातकच विद्यार्थ्यांक तांच्या निकालाच्यो प्रती रोखडेच मेळचे म्हूण तांच्या विद्यालयांत दिवपाची सोय केल्या, अशें गोंय शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन कळयलां. ह्या वर्सा 12वीची जी परीक्षा जाल्या मार्च म्हयन्यांत, ताजे रिजल्ट मंगळ दीस 30 तारखेक सांजे 11 एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या कॉन्फरन्स रुमाक डिक्लेअर करतले. कितले भुरगे अपियर जाल्ले एग्जामाक? ह्या वर्सा 12वीचे आर्ट्स जी स्ट्रीम आसा तितूंत 4,331 भुरगे बसलेले, कॉमर्साक 5,341 भुरगे बसलेले, सायन्स 5,264 भुरगे बसलेले आनी वोकेशनल एका 2,940 भुरगे बसलेले. अशे सगळे मेळून 17,876 भुरगे ह्या परीक्षेक बसलेले. बॉयज 8,568 आनी गर्ल्स 9,308. त्याच बरोबर मार्कशीट्स जी आसात ती सगळी त्याच दिसा स्कुलांक अवेलेबल जातली. नॉर्थाची जी स्कुलां आसात तेजी सगळी मार्कशीट गोवा बोर्डाक मेळटली आनी सावथाची जी आसा ती लॉयला हायर सेकंडरी स्कुलाक मेळटली. ही त्या स्कुलाचे रिप्रेझेंटेटिव्स येवन तेणी ती कलेक्ट करपाची आसा आनी ताजे नंतर प्रत्येक स्कुलांक वतकच ती सगळी भुरग्यां कडेन पावतली.